नुस्तें हें म्हारगूच आहा. तशें चिकनूय आतां 170 आसलें तें आतां 200 रुपया जालें कळ्ळें. तूं आतां चिकन सवाय आसलें पळय तें म्हारग जालां कित्याक की क्रिसमस येयलो आनी आतां फुडें न्यू इयर आनी त्या निमतान एक जालां आसतलें कित्याक सामान्यांक ही परवाडना कळ्ळें. सो आतां तें सरकारान कितें करचें की तेजेर एक विचार करून मातशें फुडल्या वर्सा तरी तेजी दर कमी करची ही हांव एक विनंती करता. आनी सध्या ब्रॉयलर चिकन कशें आहा किलो? सध्या बॉयलर चिकन 200 रुपया, नेट 300 रुपया दिसता. हय. आतां तें मातशें सवाय फुडल्या वर्सा तरी करचें आनी नव्या वर्सा नव्या वर्सा. सध्या चिकन म्हारग जाला कित्याक एक तर शॉर्टेजूय आसात आनी तेंचे जे फीड बीन आहा पळय खाद्य आहा तें वाडलां आनी आतां नातालां आनी न्यू इयर ताका लागून आनी वाडलां. पण आतां कस्टमरांक लागून मातसो बोळ मारता रेट वाडली करून. पण आमकां कितें आमकां जशें येता त्या प्रमाणे दिवकूच जाय. सध्या ब्रॉयलर कोंबडी कशी आहा किलो? सध्या किलो आसा रिटेलाक 200 रुपया आं आनी नेट आहा 300-320 अशें. आं तांतयाय वाडल्या. पण हेचेर बी कितें हे आसा परिणाम जाला विक्रीचे? परिणाम विक्रीचे म्हणजे मातशे लोक जे 5 किलो घेणारे आहात ते 2 किलो घेतात. कमी घेणारे 2 किलो घेणारे आहात ते 1.5 किलो घेवपाक. म्हणजे फाटल्या विकान म्हाका दिसता व्हडल्या न्हू. हय गेल्या एक 4 दीस जाले. आनी मागीर सवाय जावपाक सवाय कितें? जानेवारी 15 उपरांत सवाय जावंक शकता. दिसान दीस नुस्तें म्हारग जायत आशिल्ल्यान चडशे खवय्ये नुस्त्या परस ब्रॉयलर चिकनाक पसंती दितात. मात सध्या ब्रॉयलर चिकनाचे दर आयकतकीच चडशा खवय्यांच्या कपालाचेर आटयो पडपाक लागल्यात. ताचें कारण म्हळ्यार फाटल्या 4-5 दिसांच्यान ब्रॉयलर चिकन अचकीत म्हारग जाल्लें आसा. सध्या दिवचलच्या बाजारात ब्रॉयलर कोंबडी 200 रुपया किलो जाल्यार नेट चिकन 300 ते 320 रुपया किलो ह्या दरान विकतात. सध्या नातलां सुरू आसात. दुसरे वटेन नवें वर्स लेगीत लागीं पावलां आनी ताका लागूनच ब्रॉयलर चिकन म्हारग जाल्लें आसूं येता असो एक अदमास आसा. ब्रॉयलर चिकनाची शॉर्टेज आशिल्ल्याचे कांय विक्रेत्यांनी सांगले. दिवचलच्या बाजारात कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान ब्रॉयलर कोंबडे येतात. मात सध्या ही आवक कमी जाल्या आनी दरवाड जाल्ल्यान विक्रीचेरय परिणाम जाला अशें कांय चिकन विकपी विक्रेत्यांनी सांगले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.